जीएमसीच्या फॉरेन्सिक टिमीन शेनवारा चलयेच्या बॉडीचो पोस्टमॉर्टम केलो। बॉडी पुराय लाशिल्ल्यान तिका नेमके कशें मरण आयले हें स्पश्ट जावंक ना। विक्टीम चलयेची पिराय 23 ते 25 आसूं येता आनी तिची हायट 4.5 ते 5 फूट आसतली अशें पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांत म्हणलां। शिवोले मर्डर केस। चलयेची पिराय 23 ते 25 आसूंक शकता। चलयेची उंची 4.5 ते 5 फूट आसूंक शकता। पुराय बॉडी लाशिल्ल्यान मरण। जीएमसीच्या फॉरेन्सिक टिमीन केलो पोस्टमॉर्टम। अंजुना पोलिसांनी सगळ्या पोलीस स्टेशनांकडेन संपर्क करून मिसिंग कंप्लेंट आसा काय ना ते पळयले, पूण तातूंतल्यान कांयच हाताक लागलें ना। चली गोंया भायली आसूंक शकता, पूण मुदये वयल्यान कितेंय तरी क्लू मेळूंक शकता अशी पोलिसांक आस आसा। चलयेक लासपाक पेट्रोल, डिझेल, केरोसिना सारक्या तेलाचो वापर जावंक ना, पूण नेमको कित्याचो वापर जाला हे विशीं म्हायती मेळपा खातीर फॉरेन्सिक लॅबांतले सॅम्पल पोलिसांनी हेर राज्यांत धाडल्या। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।